पय फुल डोसा काबार केलो आणि म्हाकाय मातशें दी हे पय ढोलके भायर सरल्या माझे. लास्ट केदे सायजीचो गणपती केला तुम्ही? 4 फुटाचो. बाप रे. ट्रॅफिक शी. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कसे आहात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसात. सो आता आम्ही बाहेर चालल्या ओल्ड गोवा वचपाक. तर आम्ही पळोवंक शकता गणपती. गाइस आता आम्ही येयले आमचो ब्रेकफास्ट करपाक. एपाय सो गाईज आम्ही सकाळी सकाळी बाहेर सरलेली आणि पळोवं शकता तुम्ही म्हाका कहो जाला तो टमाटर गो आणि वाटेक भूक लागली. तो भूक लागले सगळे वेज रेस्टॉरंट सोदले. वेज रेस्टॉरंटान आतां रावला हांव कित्याक खाता हांगाल्यान फटाफट मागीर चल्ली आमी फूल पावर. म्हाका लागल्या सारकी चड करून भूक केन्ना येता तें पळोवया आतां. आमचो डोसा कितें ऑर्डर केला रे अवी? दवाके पाणी. एखाद्या दवाच्या पाणया शिवाय आनी कांयच येयना. आतां ह्यो घरा पावतलो न्हू तेन्ना सुद्दां हेका हांव दवाकेच पाणी करून दिता पळय ना जाल्यार. कित्याक सांग, हेका दवाके पाणी कितलें आवडटा ना सांगूं शकना. सो गायज आमचो अपाय डोसा येयल्लो आसा आनी हेतून चटणी पळयात कितल्या भाशेची. हे सांबार, ही पळय ग्रीन चटणी, व्हायट चटणी आनी ही कसली चटणी ती खबर ना म्हाका. अवी ही कसली चटणी? ही टेस्ट करून पळोवया आतां कशें लागता ते. फायनली हांगालो खंय मसाला डोसा फेमस. सो लेट्स ट्राय. बरो लागता? बरो हा. हांव बी ट्राय करता आतां. बरो चटणी करता आतां. चटणी चड बरी आहा न्हू अवी? पळय फूल डोसा काबार केलो तरी पूण म्हाजें पोट भरूंक ना. म्हाका आनी एक डोसा जाय आसलो. अवी तुजें पोट भरलें? म्हाजें बी भरोंक ना. म्हाका बी आनी एक डोसा जाय आसलो. आसूं आतां मागीर पळोवया. आतां सद्या आमकां भायर सरपाक जाता लेट. सॉलिड भूक लागलेली. हे रावणाक एक ह्यो मसाला डोसा पावना असले ह्यो 10 उडोवपी न्हू रे अवी? पावर कितें कितें आहा भितर? इडली आनी चटणी. सो गायज फायनली आमी हांगासर पावलेली आसा. हांगासर म्हणटा करमली ओल्ड गोवा. अमेझिंग सारखे पळय. आवय झोप काय बरं दिसता पळय. सो गाईज आमी फायनली पावलेले आसा करमय. सारकें मरे कितें म्हणटात हांगासर? करमय. आनी गणपती पळय काय बरें सारकें सुंदर. अमेझिंग. भाऊजी थँक्यू सो मच. हा आमच्या खातीर टायम काडलो म्हणून ते. आणि म्हाकाय मातशें दी हे पळय ढोलके भायर सरल्या माझे.
सो गाईज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशे आसात तुम्ही? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आणि आयज आमी पळय खंयसर आसात ते हेवन. गणपती कशे करतात ते आयज पळोवया आमी. वयस गणपती फाटल्यान कितली मेहनत आसता पळय. How are you doing? She is one of the person who are not just a family but a helping hands. असल्या लोकांक सल्यूट करूंक जाय सदीच. गॉड सेंड एंजल. हो तुमचो? वा. गणपती करपा फाटल्यान खूप मेहनत ना रे. सो बाबा तुझें नाव कितें? महेश. महेशान पळय काय बरे गणपती गेले हांगासर. क्यूट सारखे. महेश म्हाका एक सांग, एक गणपती करतले न्हू जाल्यार कमीत कमी कितलो टायम लागता? फिनिशिंग क्लीन करतले एक दीस जाय न्हू. आनी सारखे पेंट बीन मारतले जाल्यार 2 दीस बीन जाय. सो म्हणजे तूं म्हणटा गणपती करपा फाटल्यान मेहनतूय खूब आसा सारकें न्हू. आनी सुकपाकूय टायम लागता न्हू तेका. सो म्हाका एक सांग महेश, जी माती आमी यूज करता खबर आसा गणपती करपाक, लोक आयज काल न्यूजार बीन चड करून दाखयता पळय थोडे गणपती जे बुडयता पळय ते डिजॉल्व जायना पाणयान. ते खेजे गेल्लेले आसता? पीओपीचे बरे न्हू न्हू. हार्मफूल सारखे न्हू. नेचराक आमच्या हार्मफूल ते. आनी बाप तूं कितली वर्सां जाली कलाकारी करताय? तिसरे वर्स. वाव. आनी इतली बरी कलाकारी करता पळय तो. अमेझींग. म्हाका अशें हांगाले लोक सांगता की तो खंय कितेंय करपी खंय मोल्डिंगाचे. दॅट्स अमेझींग. पळय काय बरो करता फिनिशींग पळय ती. आनी म्हाका एक सांग, हें लोकेशन खंय पडटा सारकें? करमळे सकयले भाट हांगा म्हणटा थंय मरे. आनी हांगा जाय तितले वरायटीचे गणपती मेळटा. व्हडलो बिल्डो सगळो. लास्ट केदे सायजीचो गणपती केला तुमी? 4 फुटाचो. बाप रे. तुमकां दाखयता पळय तेणी गणपती केला पळय तो. पळय. वयस पळया. बरो केला पळय गणपती. तूं कितें सांगूंक सोदता गणपती बद्दल? कलागिरी आता ना मातयेचे मातशे गणपती बरे बुडोवंक बिडोवंक आनी पीओपीचे मातशे बुडना व्हांवन वयता. मातयेचे बरे न्हू. तेजे बरे. आनी पीओपीच्यो म्हणटा ते व्हांवन भिवन वयता आनी बुडान मागीर बुडयता आसतना कोणूय भिता चुकता बिकता. आमच्या नेचराक आमचे बरे न्हू सारकें न्हू. पळय काय बरें तेंच्यांनी बरें नेचर आमचो निवळ दवरपा खातीर पळय मातयेचे बरे गणपती केल्या पळय. आनी हो आमचो कलाकार. हांगा येयात तुमी. कोणाक गणपती बुकींग करूंक जाय पळय तो स्पेशल डिस्कावंट मरे. वयस. हो न्हू तुमचो? तेका आनी खूब लागा पेंटींग मागीर तेका आनी खूब कितें कितें आहा. बोयास दिसता पळोवपाक. सांग हे सिक्रेट सांग तुजे हे बॉडी बिल्डिंगाचे. जाल्यार म्हाजो ढोलको आनी हेजो पळय ही सायबा. आमी यंगस्टर हांगासर ढोलके काडून भोंवतात. वयस. सो गायज तुमी हांगासर पळयला आसतले कशा प्रमाणान गणपती करतात पळय ते. आनी मेन म्हणटा पळय ते चिकट माती आमची नेचराक बरी. आनी लोक थोडे पीओपीचे करतात गणपती ते बरे आसना. सो मेक शुअर तुम्ही गणपती घेतात न्हू
जाल्यार POPचो गणपती घेवं नाका, चिकट मातयेचो घेया, बेस्ट सारको पावरफूल. आनी आमी जे हांगासर आसा त्या लोकेशनान वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट हा, तो तुमकां जाय तसलो गणपती करून दितलो. सो मेक शुअर POPचो गणपती कसोच घेवं नाका. हो गणपती बरो दिसता न्हू, बाल गणेश. म्हाका यो आनी हो आवडलो, बरो दिसता. येदो आसा पळय गणपती. हेवटेन धरलो. अरे म्हज्या बाबा, वा 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 वा, कितें गणपती रे भाऊजी. असो चांगला पळय तो तयार. त्याने फक्त हे मारून दिला ताका, असो चांगला. शे कितें गणपती न्हू. तो तसो करतलो पळय न्हू, आजून रेडी रावनात पळय तो. हे सारके हो तो गणपती सारको नक्षी काम. आनी हो पळय, हो पळय काय बरो वालर. नागोबा गेला पळय, नागोबा गेला. मोल्ड म्हणटात, ह्या मोल्डान भितर वयता ती चिकट माती, मागीर सुकले काय ते काडटात, मागीर सारको तेजो एक गणपतीचो शेप येता. पण हे सेपरेट, हे तो गणपतीचे तेणी केला खबर आहा, ते आपणाच्या हातीन केला, फोटो पळोवन केला. सो अशें वन ऑफ द बेस्ट थिंग. अशें करपाकूय डिफिकल्ट सारकें. सो गायज हांगासर जितले बी गणपती आहा खबर आहा ते इको फ्रेंडली. प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे न्हू, मातयेचे. कितले त्रास पळय करपाक बी, हातीनच करता. आनी मेन थिंग कितें सांग, हांगासर तुजे कडेन कोणूच कामगार ना, फक्त एकटोच मनीस करता. आनी कितलो टायम लागलो आसतलो, जस्ट इमॅजिन. आमकां बी गणपती काडपाक जाय आसलो, पण हांगाच्यान म्हापशा व्हरता म्हणसर खूब रिस्क. कित्याक सांग, गणपती कडेन केन्ना फकाणां करिनात खंय. त्या खातीर आतां पळोवया ह्या फावटी खंयसर कितें काडटले ते. अविकूय घेवन वचोंक जाय पळोवपाक. बाल गणेशूच जाय म्हाका जाल्यार, बरो दिसता तसलो. गाडी चलयता तसलो बी जाय, धुम्मा चाले. गरुडार बसलेलो गेला पळय, काय बरो. मगर मगर पळय पळय कशें वयता. एका म्हणटा हांगा मगराचे तळे. करमय न्हू हांगासर न्हू, रेल्वे स्टेशना कडेन पळय. आनी हांगासर घे म्हणून मगर मेळटले. हांगा सकयल देवात जाल्यार चिकन टॅक सोमते. आनी हांगा गावपाक ना तुका कोण. हय तेच सारकें पळय तशा. पळय काय बरें आसा पळय वेदर हांगालो, ब्युटिफूल सारको. कालवां कोणाक जाय जाल्यार सांगपाचें इन फ्युचर. टू गुड. सो गायज इन फ्युचर आमी हे पळय हेतून वयतली अशी भोंवपाक, फिशींग करपाक. आतां पळोवया पावस केन्ना इन फ्युचर कमी जाता, वत पडटा तेन्ना वयतली आमी फूल पावर. हांगासर पडटा हे मेन रोडार. तरी गायज तुमी आमचो ब्लॉग पयला आसतलो, गणपती कशें करतात आनी कसली माती लागता पळय ती गणपती करपाक. आनी जो मनीस गणपती करतालो पळय तो बिजी आसलो गणपती करपाक, कित्याक लोकांची ऑर्डरी आसा न्हू. बेश्टे जशे 5-10 मिनटां 1 वर बेश्टो वेस्ट केलो जाल्यार कितलो बाबड्याचो लुकसाण जातलो. सो पण तेजी कलागिरी खूब बरी आसली, बेस्ट सारकी. आनी आमकां मजा येयली थंयसर पळोवन. आनी हांव मेन म्हणटा तें तुमकां सांगूंक सोदता की व्हेरी सून आमी नुस्त्याच्या बोटीर वयपाचें आसा. आतां जी फॅमिली आमच्या वांगडा आयज आसली खबर आसा गणपती पळोवपाक, तेंची बोट आसा. सो हांवें केन्ना एक्सपिरियन्स करूंक ना अशें बोटीर वचोन फिशींग बिशींग करपाचें. म्हाजी खूब आवड आसा, पण हालीं ती म्हणटात रिस्क आसा, कित्याक खूब पावस पडटा, उदीक बिदीक भरलेलें आसा आनी आमकां हितून नॉलेज ना न्हू.
सो पावस गेलो बरें वत पडलें काय आमी थंय फूल पावर वयतली मागीर मज्जा सारकी. हांव वेट करता व्हेरी एक्सायटेड एक्सायटेड आहा सारको. अभी तुका काराक घालूंक येयला न्हू हांव. ही अवी आतां टेन्शनान अवे म्हणटा परत परत खाराक घालीत रावता म्हणून. यम्मी शेवपुरी पळय शेवपुरी खाता टेन्शनान खाता सारको. सो गायज आयज आमी गणपती पळोवपाक गेल्ली थंयसर आमकां आयज दिल्लेली वैशाली दिदीन ही पळय कालवां तेजे आमी आयज केल्या कडी आनी हे बटाट्याची कापां आनी हे शीत. हांव आतां कालवांक सामकें रावला नाजाल्यार म्हाजी कालवां सगळीं अवी खातलो. हांव बेगी बेगी जेयता फटाफट. फायनली आमी घरा कडेन पावलेली आसा आनी आयज न्हू हांवें मस्त पैकी सारकें हें खाल्ल्या कालवां. आमी आयज भोंवपाक गेल्लेली खबर आसा गणपती पळोवपाक. थंयसर आमकां वैशाली दिदीन दिल्लेली कालवां आनी इतली बरी आसली खबर आसा. आनी जे कोणूय एक तुमकां रिक्वेस्ट करूंक सोदता जे घाट्यांक सपोर्ट करच्या परस न्हू आमच्या गोंयच्या भयणींक आमच्या गोंयच्या भावांक करपाचें सपोर्ट. कोणाकूय नुस्त्याची कसली गरज आसा हॉटेलाक कालवां कितें जाय जाल्यार ह्या फॅमिलीक आमच्या कॉन्टेक्ट करचे रायबंद्रा. तुमकां नंबर जाय जाल्यार म्हाका इंस्टाग्रामाचेर मॅसेज करा. हांव तेंचो नंबर तुमकां तेंची परमिशन घेवन दिता. सो लायक दॅट तुमी जाय तशें तेंचे कडल्यान नुस्तें घेवं शकता. आनी ती ऑलरेडी एवरी डे कालवां बीन घालता न्हू सगळ्यांक. सो बरें पडटलें तुमकांय कोणाक रेस्टॉरंटाक बीन जाय बीन जाल्यार. आनी मेन म्हणटा ते थंयसरलो वेदर म्हाका खूब बरो लागलो. गणपती करपाची पद्दत गणपती करपा फाटल्यान कितलो मेहनत आसता पळय ते आयज कळ्ळें म्हाका. इट इज नॉट दॅट इजी. मेन म्हणटा ते थोड्या दिसांनी आमी तेंचे बोटीन वयपाचें आसा फिशींग करपाक. हांव इतलो एक्सायटेड आहा. म्हाका बाबा केन्ना वयता कशें जाला इतली आयडिया ना पण लेट्स सी ट्राय करून पळोवपाक कितें मज्जा येतली सारकी. आनी एक मॅसेज दिवपाक सोदता. ओके सो गायज तुमकां खबरूच आसा खूब फायनी येता पुलिसांच्यो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आनी मॉडिफायड गाडयो म्हटल्यार पयलीं पुलीस धांवन फुडें येता. आरे हाडे 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 तेका हाडे 500ची 1000ची 2000ची 10,000ची फायन. हांव तुमकां एक क्वेश्चन विचारूंक सोदता. मॉडिफायड गाडयो त्योच गाडयो आयज ह्या फ्लडेड एरियेन ज्या जाग्यार उदकाचे प्रॉब्लम जाला पाणी भरला त्या जाग्यार रेस्क्यू करपाक वयता. आमचे जे मॉडिफिकेशन स्किल्स आसा खबर आसा बिकॉज ऑफ दॅट आयज त्योच गाडयो गरीब लोक जे जाणटे लोक खंयच्या अशा जाग्यार फ्लडेड एरियेन फसल्या पळय थंय तांकां काडपाची हेल्प करता. आनी हे जे फायनी मारता खबर आहा आमकां तेतूंतलो एकूय दिसाना कोण हेल्प करता. आपणाचें काम करतात फायनी मारतात कितले ते कोटा आसता तेंचो तो केलो गेलो घरा तशें करनाकात. बट समथींग व्हेरी इम्पॉर्टंट हांव तुमकां सांगूंक सोदता. रेप केसीक मर्डर केसीक असल्या जाग्यार तुमी हात घाला असल्या मनशाक तुमी धरा. मॉडिफिकेशनाक न्हू. आयज तेच आमकां खंयच्या तरी गरीबाक खंयच्या तरी जाणट्याक काडपाक हेल्प जाली ऑल बिकॉज ऑफ मॉडिफिकेशन. सारकें हीच तुमकां एक मॅसेज दिवपाक सोदतालो आयज हांव नथींग एल्स. आनी काल जे हांवें ब्लॉगान घातलेले एक चेडूं मिसींग आहा म्हणून फायनली देवाची कृपा ते घरा कडेन पावलेले आसा. आनी एक तुमकां मॅसेज दिवंक सोदता की आपणाच्या ल्हान भुरग्यांक सदीत तेजे कडेन पातयो नाका. स्कुलान वयता जाल्यार तेंचे कडेन स्कुलाकसून येयले का फ्रेंडशीप करा. टॉक टू देम ओपनली बिंदास सारकें. दीस इज नॉट द एज टू मेक बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड. ल्हान भुरग्यांचे आयज काल 5वेच्या भुरग्यांक बॉयफ्रेंड आनी गर्लफ्रेंड आसता. सो ऑलवेज मेक शुअर दॅट आपणाची भुरगीं एक सारकें लायनीचेर आसा पळय ती नाल्यार मागीर असले प्रॉब्लम जावपाक टायम लागना. आनी चेडवांचो आयज काल सगळेच फायदो घेतात. आयज काल खंयसरूच कितें सारकें ना. सो गायज
ही माझी मेसेज तुमकां आवडल्या जाल्यार कॉमेंट करून सांगा. लाईक करा, चॅनलाक सबस्क्राईब करा, कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कसे असता पळय ते. मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओन. टील देन बाय. फिशिंगाची व्हिडिओ येवपाची आसा. स्टे ट्यून.